नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुळगांव सरकारी शाळेच्या विलीनीकरणाक थळाव्या लोकांचो विरोध। शाळा विलीन केल्यार बसतली आंदोलनाक, पालकांची शिटकावणी। केप्याच्या रस्त्यार हुमकळटात वायरी, कातरून उडोवपाची थळाव्या लोकांची मागणी। तळपण न्हंयच्या तोंडार निर्माण जाल्ल्या रेवेचे दोंगर काडात कुशीक, थळाव्या नुस्तेकारांची न्हंय येरादारी खात्या कडेन मागणी। पोस्टान थळाव्यांक काडून उडोवन भल्ले। महाराष्ट्रांतले पोस्टमन 18 वर्सां सावन काम करपी पोस्टमनाक कित्याक उडयले काडून? आम आदमी पार्टीचो प्रश्न। आनी आतां खबरो विस्तारात। फाटली सेगीत 5 वर्सां 10वेचो निकाल 100% लावपाची किमया करपी शिरोडा वाडी मुळगांवची सरकारी शाळेचो माध्यमीक विभाग दुसऱ्या शाळेत विलीन करपाक पालकांचो खर विरोध आसा। हायस्कूल विभाग विलीन केली जाल्यार आमी ओग्गी रावचे नात, रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या। पटसंख्येचे कारण फुडें करून ही शिरोडवाडी सरकारी हायस्कूल मुळगांवच्या पारावयल्या हायस्कुलांत विलीन करपाचो सरकाराचो घाट चल्ला, तसो आदेशूय शिक्षण खात्यान जारी केल्या। आनी ह्या फाटभुंयेर सोमारा पालकांची बसका जावन शिक्षण खात्याच्या ह्या निर्णयाक पालकांनी विरोध केलो। शिरोडवाडी सरकारी हायस्कुलांत चालू शिक्षणीक वर्सा खातीर 52 विद्यार्थी सध्या आसात। मी या स्कूलाचे अध्यक्ष सुचिता सावंत। मला एवढंच सांगायचं आहे, आता हे बाकीचे सगळे मुद्दे या लोकांनी सांगितले, तर मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे, ते मुद्द्यांवर तुम्ही लक्ष देऊन जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर आम्हाला न्याय द्यायचा आणि ह्या सगळ्या हे जे सगळं चाललेलं आहे ते थांबवायचं। इतकंच आमची आशा आहे तुमच्याकडून की आम्हाला तुम्ही जितकी होईल तेवढी मदत करा, आणि नाही तर आम्ही सगळ्यांना सीएमांनी अपॉइंटमेंट द्यायची आम्हाला, आणि आम्ही नाही तर आम्ही या सगळ्या मुलांना घेऊन आणि आमचे सगळे पॅरेंट्स इथे येऊन बसायला तयार आहेत आणि आंदोलन करायला तयार आहे। पण आम्ही आतापर्यंत त्यांना थांबवलं आहे, यापुढे आम्ही त्यांना थांबवू शकणार नाही, तर त्याची तुम्ही नोंद घ्यावी, इतकंच सांगणार आहे। हे आमचे शिरोडवाडी मुळगांव इस्कॉलाक SMC कमिटीचा मेंबर आसा, अध्यक्ष आहा। तर तुमकां एक सरकारा पर्यंत तुमच्या कडल्यान एक निवेदन दिवपाक सोदता की हे हायस्कूल आमचे 2013 पर्यंत चलता, ते गव्हर्मेंटान कितें केलां आतां हांगासर एक रचयल्या की हांगासर भुरग्यांची संख्या कमी आसा, तर आमची भुरग्यांची संख्या कमी ना भुरगे आतां हेज्या पयलींची संख्या आसली ती जास्त आसली, पूण ह्या कोरोना काळांतल्या जे कारणान भुरग्यांची ह्या वर्सा संख्या कमी आहा। ती तशी कितें आहा आमी तें मान्य करना की आतां की सरकारान कितें केलें, तर हे आमकां पालकांक जावं PTA ना सांगच्या पयलीं हांगासर आमकां ऑर्डर काडली की हे हायस्कूल आहा ते वयल्या हायस्कुलांत मर्ज करपाचे। गव्हर्मेंटान कसलोच हांगा काय आमकां हे हेल्प करूंक ना, जाल्यार कितें फंड बीन दिवंक ना। आनी आतां आमकां सडनली एक ऑर्डर येता की हे स्कूल एमलगमेट करपाची। कित्याक रिजन कितें आसा, तर लो एनरोलमेंट, भुरगीं आमची पटसंख्या कमी आसा। 70 भुरग्यांची कॅपेसिटी हायस्कुलान हांगा बसपाक आसा, आत्तां एट प्रेझेंट 50 भुरगीं आसा, मग आमची पटसंख्या कमी ना। आनी जाले तर रिजल्टाचे गेले 5 वर्ष 10वीच्या भुरग्यांनी 100% रिजल्ट दिलेलो आसा। पण ह्या स्कुला खातीर गव्हर्मेंटान आमी वारंवार आमची कितें पत्रव्यवहार केलेले, आमची फॅसिलिटी बस फॅसिलिटी मागल्या आणि स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर कितें मागल्या, आमकां कांयच तांचो सपोर्ट मेळूंक ना। पटसंख्या वाडटली कशी? तेंच्यांनी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें, फॅसिलिटी दिवपाची आणि मागीर विचारपाची पटसंख्या कमी कशी ते। तर आमचे इतलेच निवेदन आसा मुख्यमंत्र्याक आणि शिक्षण मंत्र्याक की हे स्कूल हांगा चलता, हे आमच्या सगळ्या पॅरंट्साच्या मेहनतीनी, PTAच्या मेहनतीनी चलता। केप्यां ते तिळामळ वाठारांतल्या खांब्याचेर बेकायदेशीरपणान केबल्स गुठलावन दवरल्या। कांय केबल्स रस्त्यांचेर आयल्यात आनी तांकां लागून थळाव्या लोकांक तांची अडचण निर्माण जाता। रातच्या वेळार रस्त्या वयले केबल्स दिश्टी पडनात, ताका लागून लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा।
देखून थळाव्या लोकांनी नगरपालिकेन हातून लक्ष घालचे अशी मागणी केल्ली। ताची दखल घेवन संबंधित खात्याक कळोवन रस्त्यार आयिल्ले केबल्स काडटले अशें केप्यां नगरपालिकेची नगराध्यक्षा सुचिता शिरवयकरान सांगलें। केबलां वायर सापय सामकें सकल येता, सकल दिवता मरे मागीर गरम येता। गरम कितें करता पांयांक घुसपून मुदी हाडटा, रस्त्यार हाडटा। रातचें कितें करता गाडी टू व्हिलर बी येता न्ही, गरम मारता आनी एक्सिडेंट जाता। ती वायर बी करता वर मातशें बांदपा जाय, वायर बी काडून केबलां वायर आसा पळय वर मातशें बांदपा जाय। सगळ्यांक त्रास पडटा, रातचे दिसांक कांय ना, रातचे सामको त्रास पडटा। कालवांक दिसना गरव आसा कितें आसा, केबल आसा सकल रस्त्यार केबल पडला कितें दिसना, एक्सिडेंट जाता। ते मातशें म्युनिसिपालिटी कितें स्टेप घेवन मुखार करपा जाय। म्हणजे पळय लोकांक त्रास जाता, कोण कंप्लेन करना, दिसता पडटा काडटा कशें करपाचें, काय लोक उलयतात एक कितें अशें म्हणटा लोक, म्हणजे सारकें सिस्टमॅटीक अशें ना तें। हांव म्हणटा तुमकां खरें गरजे आसलें तें सारकें सिस्टमॅटीक माना न्ही, तें बुरशेपण कित्याक घेवन दवरतात अशें हें म्हणणें। ते वायरेंचें कितें जावंक शकता? ते वायरी एक वेळा अशी लांबता, ती गोरवां हाडटा आनी त्यो पांयान घुसपता आनी आयल्यार रस्त्यार उडयतात। आनी एक वेळा वचून इतली फास्ट स्कुटर तांकां रातची काळका ती वायर कळना आनी ते पडपाचे संभव आसता तांचे। खूब जाण अशें जालाय बी, मागीर ते कोण हेंच ताजें घेना। रस्त्यार ज्यो वायरी पडटात ह्यो रॉंग गजाल आसा, कित्याक ज्यो ट्रॅफीक जे वता आमचे टू व्हिलर्स बी वता तांकां खूब ते डेंजरस। जर तर ते टायराक घुसपल जायत ते पडपाक शकतात। तेन्ना चेअरपर्सन हें नात्यान हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळयतां आनी तांकां जें कितें आसा तें सायडीक काडपा लायता। ना मुन्सिपालिटीन तांकां मुन्सिपालिटीचो कसलोच रोल ना। मुन्सिपालिटीन तांकां कसली एनओसी कितें काडपाक केबल करपाक दिवना, जावं कितेंच खंय बाबा सायडीन खंय दवरपाकूय परमिशन आमी दिवना। तळपण न्हंयच्या खाडीत दर वर्सा व्हडा प्रमाणात गाळ सांठून उरता, त्या खातीर तळपण न्हंयचो राजबाग दर्यादेग आनी तळपण जेटी हातून खाडीची जी रुंदी आसा ती कमी जायत आसा। राजबाग दर्यावेली रेंव तळपण न्हंयत वयता आनी तांचो त्रास नुस्तेकारांक जाता। त्या खातीर नुस्तेमारांक आपल्यो बोटी बेतूल जेटीचेर व्हरच्यो पडटा। देखून राजबाग वाठारांतल्या तळपण न्हंयच्या देगेर फातराची वणत बांदून दिवची अशी मागणी नुस्तेमारांनी केला। फोंडा पोस्ट ऑफिसांत पोस्टमॅन म्हणून काम करपी 7 गोंयकारांक तडकाफडकी काडून त्या जाग्यार महाराष्ट्राच्या लोकांची भरती केल्ल्यान आम आदमी पक्षाचो फुडारी ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे हांणी नाराजी उक्तायली। ह्या 7 गोंयकारांक परत सेवेत घेवचे अशी मागणी तिळवेन ह्या वेळार केला। पोस्टमॅन हांगासरले सगळ्यांत कमी जो आसा तो 8 वर्सां काम केल्लो पोस्टमॅन आसा आनी सगळ्यांत चड आसा तो 18 वर्सां ह्या पोस्ट ऑफिसान हांगा पोस्टमॅन म्हणून फोंड्यान ताणें काम केलां। आज तांकां सडनली सांगलें की तुमचे कडेन मोबायल जे आसा ऑफिशियल मोबायल आसा ते मोबायल सबमीट करा आनी आयच्यान तुमकां रिलीव करता म्हणून। मान्य ते डेली वेजीसाचेर आशिल्ले, पूण 18 वर्सां काम करपी मनशांक आज सडनली हांगासरल्यान कामा वयल्यान रिलीव केला आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतले कांय पोस्टमॅन तेंच्यांनी हांगा रिक्रूट केल्या। निर्मला सीतारामन आमची जी फायनान्स मिनिस्टर आसा तिणें काल एक स्टेटमेंट केला की सगळ्या बँकांनी लोकल लँग्वेज उलोवपी मनीस अपॉयंट करचे म्हणून आनी तेच पोस्टाक सुद्दां लागू जावपाक जाय, कारण हे पोस्टमॅन घराघरान फिरता, घराघरान लेटरां डिलिव्हर करता, आमची कामां करता, तेन्ना तांकां लोकल लँग्वेज कळपाक जाय। हे लोक जे फाटलीं 18 वर्सां जाले काम करता ते लोकांक अशें सडनली काडप हें मात्तूय सारकें न्ही। तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आशिल्ली, तांचें काम करपाक जाय आशिल्लें आनी ह्याच खातीर आज आमी हांगा जमल्या, कारण हो जो अन्याय गोंयकारांचेर जाता, गोंयच्या लोकांचेर जाता, गोंयच्या लोकांक जे हांगा बेरोजगार करपाचें कारस्थान चालू आसा हें बंद जावपाक जाय आनी हाचो आवाज आमी वयर पर्यंत तर पावयतले। पोस्ट हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अंडर येता, मान्य आमकां, पूण गोंयान डबल इंजीन सरकार जेन्ना चलता तेन्ना ह्या डबल इंजीन सरकारान हे लोक जेन्ना तांकां मेळपाक गेले तेन्ना सीएमान ताची दखल घेवन हो मुद्दो वयर पर्यंत तर पावोवपाची गरज आशिल्ली आनी तो मुद्दो आजून पर्यंत तर ह्या डबल इंजीन सरकारान हातीन घेवना। काँग्रेसींतल्यान भाजपा पक्षांत प्रवेश केल्ल्या फुटीरवादी आमदारांनी लोकांच्या विश्वासाकूच न्हय जाल्यार देवाक लेगीत घाण दवरला अशें विधान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हाणें केलां। वेंचणुकेंत लोक आपलो प्रतिनिधी वेंचून दितात, मात हेच प्रतिनिधी सध्या गोंयच्या राजकारणाची बाबत परिस्थिती करून दवरला अशें मनोज परबान म्हटलां। गोंयच्या राजकारणाचो न्हू
गोंयकारांच्या प्रत्येक फिलिंग्साचो, गोंयकारांच्या प्रत्येक वोटाचो, गोंयकारांच्या प्रत्येक त्यागाचो खून जाल्लो आहा. आयज कितलेशेच गोंयकार ह्या आमदारांक जिखोवपाक लागून तेंच्यांनी मेहनत केला, कितलेशाच जाणांनी घाम गळयला, वायटपणां घेतला, आयज तेंचो खून जाल्लो आसा. आनी स्पेशली म्हटल्यार आयज ह्या राजकारण्यांनी लोकांकूच न्हू तर देवाक सुद्दां तेंच्यांनी घाण दवरलो, देवाक सुद्दां तेंच्यांनी विकलो. सो हें जे घडलां गोंयांत हें खूब दुर्दैवी आसा, एक सॅड गजाल आसा की हें राजकारणान जावपाक जायना. तो मागीर काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, जेन्ना इलेक्शन जाता, आमदार निवडून येता, तेच्या फाटल्यान भरपूर यंत्रणा काम करता, भरपूर लोक काम करता. सो तेंचो विश्वासघात असो जावपाक जायना. कित्याक गरीब लोक, सामान्य लोक त्या कॅन्डिडेटाक लागून ताका आमदार करपाक वावरत असतात, कोणा वांगडा झगडत असतात. भाजपा हिंदुत्वाच्या नांवाचेर फकत लोकांक फटयता. हिंदुत्वाच्या नांवाचो जयघोश करप्यांनी बांगलादेशी गोंयांत बेकायदेशीरपणान कशे कितें रावतात ताची जाप दिवची अशें आव्हान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान भाजपाक दिला. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत आरजीचो मनोज परब आनी भाजपाचो गिरिराज पै वेर्णेकार हांचे मदीं राजकीय झूज पळोवपाक मेळ्ळें. BJP जी स्वताक आमकां मेन मुद्दो आसा तो जे हिंदुत्वाचे गजाली BJP सांगता ती महालक्ष्मी देवीक फटयल्ल्या मनशांक तेंच्यांनी पार्टेन घेतले तरी कशें. आनी सेकंड थिंग हे कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली सांगता. आयज गोंयांत ते दीस कोणी बँक फोडली तो रोहिंग्या, तोय तो बांगलादेशी. ते दीस रेवाड्या कोण धरलो तो बांगलादेशी. झोपडपट्ट्यान रावता सगळे बांगलादेशी. आख्खे झोपडपट्टे बांदपाक दिला तुमी रोहिंग्यांक. आनी हिंदुत्वाचे गजाली खंयच्यान सांगता आमकां खबर ना. आयज ते बेलपुरी विकता रोहिंग्या आनी कोण स्क्रॅप विकता रोहिंग्या, जाल्यार त्या रोहिंग्यांक तुमी आसा तेंचेर तुमचें एक्शन कित्याक जायना. अजून मेरेन मोती डोंगर कसो साल्वार आहा. सो तुमी वचून थंय पयलीं चॅक करपाक जाय. हिंदुत्वाचे गजाली सांगच्या पयलीं ते चॅक करपाक जाय. थंयसर तुमी हें करपाक जाय, प्रूव करा तुमचें हिंदुत्व आनी मागीर हिंदुत्वाचे गजाली उलया. गोंयांत तरी तुमचें हिंदुत्व दिसना. भायर तुमी करता तें आमकां काय खबर ना, पूण गोंयांत तरी ना. तुमचो आमदार सांगता की आमी पोर्तुगीज पासपोर्टवाल्यांच्या सपोर्टान जिखल्या म्हणून, आनी म्हाका दिसता तुमी हिंदुत्वाचेर आमकां सांगता ही हास्यास्पद गोष्ट आसा. दुसरें तो म्हणटा की कायद्यान तांकां रायट दिल्लो आसा पासपोर्ट करपाक, तेंच्यांनी तो केला. सो दॅट डजंट मीन की ते गोंयकार न्हू. आनी ते एक तुका अंधत्वाद कितें सांगतो पडटा कायद्याचे पासपोर्ट असल्यार गोंयकार. तुमकां जाय तेन्ना कायदो, तुमकां जाय तेन्ना कायदो. फाल्यां एक फॉरेनर तो पासपोर्ट घेतिल्लो गोंयकार कसो. तेंचे रूट गोंयांत आसा, तेंचे रूट तेंचे आवय बापूय गोंयांत आसा, सगळे गोंयांत आहा. हे तुका तूं जर तेंकां जर भायले म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता BJPचो स्पोक्स पर्सन जर गोंयकारांक भायले म्हणटा जाल्यार ह्या BJP दारार तरी उबी करपाची ना लोकांनी. गोंयकारांनी जाय तेन्ना फ्रेंड आसतलो, लिगॅलिटी जाय तेन्ना हिंदुत्वाची आर्ग्युमेंट ऑफ कन्व्हिनियन्स नाका. दुसरें तुवें एकदां म्हणलें की ऑपोजिशनान रावन गोंयचें डिस्ट्रक्शन हाडयतलो, म्हणजे अशें धरून चलप की रुलींग पार्टी हो गोंयचें डिस्ट्रक्शनूच करपाक भायर सरला हो म्हाका दिसता. बांगलादेशी गोंयांत आहा तांकां सपोर्ट करपाक तूं गोंयकारांक आयज भायले करपाक सोदता. बांगलादेशी तूं सपोर्ट करपाक भारतीय जनता पार्टी ही आसा जाणी CAA हाडली. ते गजाल आनी ज्या CAA ऑपोज केल्ल्यो पार्टी आसा, पयली पार्टी तुजी आशिल्ली, तातूंत कोर टीम सगळी आपाची आसा आनी तुमी काँग्रेस सपोर्ट करता. पार्लमेंटात तुमी असेंब्लीन तुमी काँग्रेसाक सपोर्ट करता जाणी CAAचो विरोध केल्लो. पिसुर्लेच्या शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षान पुलीस उपअधीक्षक सागर एकोस्कार आणि इन्स्पेक्टर प्रज्योत फडते हांचे आड कागाळ नोंद केल्या. ह्या दोगूय पुलिसांनी कांय दिसां फाटीं पिसुर्लेचे लोक आंदोलनाक बशिल्ले आसतना मारबडय केल्ली अशें तांचें म्हणणें आसा. नमस्कार. हनुमंत चंद्रकांत परब, पिसुर्ले शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष. आमी आज स्टेट पोलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी कडेन सागर एकोस्कर DYSP आणि PI प्रज्योत फडते वाळपय पुलीस स्टेशन यांच्या विरुद्ध हांगासर कंप्लेन लॉन्च केल्ली आसा, जी आमी ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार गेल्ले की तेंचेर एक्शन्स घेवची म्हणून पिटिशन घाल्लें. मागीर हायकोर्टान आमकां दिली ऑर्डर पास केली की यू गो टू SPCA. सो त्या प्रमाणे आज आमी फायल केल्ली आसा. आमकां दुख्ख मेन तें जाता 11 मार्चाक हो इन्सिडंट घडलो. आमी पिसफूल धरणाक धरून 10 तारखेक बसलेले, जवळ जवळ 50 ते 55 शेतकरी पिसुरले आमच्या गांवांत. आनी 11 तारखेक आमकां व्हेले, जबरदस्तीन व्हेले, विथावट डेप्युटी कलेक्टर खंयचेच मामलेदार हांची ऑर्डर नासतना डायरेक्ट पुलीस इन एक्शन येता आनी पुलीस आमकां व्हरता
बारांक कस्टडीन भितर घालता आनी हो DYSP आमी पावच्या पयलीं थंय भितर हजर आसता आनी हे सगळे हजर आसता डायरेक्ट भितर लॉकअपान घालून 14 जाणांक आमकां व्हेल्ले शेतकऱ्यांक भितर येता आनी डायरेक्ट हो एसॉल्ट करता. इट इज अ प्री प्लॅन कॉन्स्पिरसी ऑफ दीस ऑफिसर्स. तांच्यांनी प्लॅन केल्ली. बेतालवाटी स्पोर्टिंग क्लबाच्या अध्यक्षपदाचेर बोनी पेरेरा नव्यानूच वेंचून आयला. बेतालवाटी स्पोर्टिंग ही एक खूब पोरणी संस्था आसा. फाटले बेतालवाटीचे स्पोर्टिंग कमिटीन खूब बरी कामां केल्ली आसा आनी ह्या फुडें आमी सुद्दां बरी कामां करतले. आमच्या टिमीन खूब बरे खेळगडी आसात. तांकां घेवन आमचो क्लब आनीक बरें करतले अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्या बेतालवाटी स्पोर्टिंगाचो अध्यक्ष बोनीचें म्हणणें आसा. आमचो ह्यो क्लब आतां ती पयली कमिटी आसली ती बरी वावरली. सगळे तुगेले टुर्नामेंट डान्स जायते फुटबॉल टुर्नामेंट केल्ले तुगेले बॅडमिंटन सगळे स्पोर्ट्स आसा तें जायत केलां आनी ते आमी कंटिन्यू करतले. आनी आमगे आतां न्यू कमिटी आहा आमी हितून काडले आमगे स्पोर्ट्समॅन लायक फुटबॉलर्स आहाय आमकडे. एक कोच आहा ही इज अ कोच फुटबॉल कोच SAG. सो आमी एक कमिटी काडली आनी आमी तेंच बरोबर बसून तेंगले आयडियाज घेवन एक बरो क्लब चलयतले आनी जायत्यो एक्टिविटीज करपा आमी मोती क्लबा बद्दल सोशल वर्क बी करता तुमी. सोशल वर्क ही आतां केली ती कमिटीन देवन जायत केलां आनी आमी करतले सोशल वर्क. मुरगांवच्या संभाजीनगर वाठारात शांतादुर्गा कला आणि खेळ संघान आरशे वापरून 12.5 फुटाची गणपतीची मूर्ती भक्तां खातीर एक आकर्षण थारल्या. मंगळारा 20 सप्टेंबराक 21 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन जातले. गणेश चतुर्थीच्या 2.5 ते 3 म्हयने आदी हौशी कलाकार हो देखावो तयार करपाक लागतात. पुराय देखावो तयार करपाक तांकां 1 ते 1.5 लाख रुपया खर्च लागता. फाटल्या 12 वर्सांच्या कार्यकाळात हौशी कलाकारांनी जर्मन जिगी, लाकडाचो भुसो, क्युलिंग पेपर, बिट्स दोरी, सुपारी वेळे तशेंच वूड चिप्स यांचो वापर करून गणेश मूर्ती तयार केल्ल्यो. हो जालो आयज 12वें वर्स आमचें. म्हणजे प्रत्येक वर्सा आमी प्रत्येक दुसऱ्या वस्तू पासून तयार केल्ले आसतात गणपती. आनी हो अख्खो गणपती करपाक आमकां 1.5 म्हयनो जाय फक्त गणपती करपाक आनी टोटल स्ट्रक्चर करपाक 1.5 म्हयने जाय पडटा. तितून आमकां वाड्याकारांचो चडशे भायणेकारांचे भुरगे जे आहा जे आमचे फ्रेंड सर्कल्स आहा तांकां हातभार लागता. अख्ख्या वास्कोकारांक थोड्यांचो भुरग्यांचो हातभार लागता आनी ते सदांच येवन 1-2 वरां 3 वरां काम करता. आपले रातचे 12-1 जाता आमचे आनी ह्या भाशेन हो आमचो गणपती तयार जाता. आनी आमची म्हणजे आमची भुरगीं आतां आसात ती सुद्दां आतां कलेक बरे तेंच्यांनी खूब टायम दितात. ती आपली स्टडी सोडून सगळें हें करून तेंच्यांनी हो सगळो केल्लो आहा. भले आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता पूण सगळ्यांत चड कामां ती भुरगीं करतात आमची. खर्चाची बाब तुम्ही कशी उचलिता? खर्चाक म्हणल्यार आतां तुमकां खबर आहा कोवीड जालें, मायनींग बंद जालें, तितून चडशे हे इन्कम येना. पॉलिटिकल सायड म्हूण तूं मागीर उद्योगपती कडसून म्हूण आमी त्या खातीर लकी ड्रॉ दवरता डोनेशन कुपनाक. तितून आमचे एक 10,000 आमी एवरी इयर लॉटरी छापतात आनी त्या लॉटरीचेर आमी स्पेशली लोकांचे नंबर घेतात जेणे करून 10 लोकांक जेन्ना लागले थोडे पेपर पळयना, थोड्यांक येवपाक म्हणजे आठवणी आसना, तांकां 10 जाणांक आमी कॉल करता बाबा तुमकां प्रायज लागले म्हणून आनी तेंचे घेवन वचपाचें म्हणून आमचें एक 100 रुपयाचें कुपन आसता एवरी आनी आमी तितूनसून हो खर्च काडटात. नव्यान वेंचून आयिल्लो मडगांवचो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकराचेर भाजपाच्या 15 नगरसेवकांनी सोमारा अविश्वास थाराव दाखल केलो. नगराध्यक्ष वेंचणुकी वेळार जी मतां फुटिल्ली ताची कारणां आमी सोदली. तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन जाल्ले बसके उपरांत आमी अविश्वास थाराव दाखल करपाची निर्णय घेतिल्लो आनी ते प्रमाण थाराव दाखल केलो अशें तांचें म्हणणें आसा. अंडर सेक्शन 56 ते आमी ज्या सेक्शना प्रमाणे ताजेर मूव करपाचें मोशन आसा न्ही तें मूव केलां. कित्याक ज्या प्रमाणे कौन्सील आमकां जाय जालें ना कितें आमच्या कौन्सिलरा भितर कितें मिसअंडरस्टँडींग जालां तें सगळ्यांनी मिसअंडरस्टँडींग कितें आसा तें सॉल्व केलां सद्या. म्हणून सगळ्यांनी जो आसा तो आमचो BJPचो कॅन्डिडेट आसचो म्हणून कितें तरी आमकां आतां काम करपाक जाय. आतां तोच जाय अशें ना न्ही आमकां
ताणें कितें केलां तें तो जाण आसतलो. आतां ताका पयशे दिवन घेतल्या त्या कोणाक धमकी दिवन गेल्या तें आमचे भितर सॉल्व जालां आतां. सो आमी तें डिसिजन घेतलां. ताका चान्स पडलो म्हणजे तो स्टार्टींग आमच्या भितर येवपाक रेडी आसलो स्टार्टींग. मागीर तेगेलें कितें जालें देव जाणा. तेणें चिंतलो तो खंयचे पार्टीवर रावतलो. तो आतां इंडिपेंडंट म्हणटा. आतां तो इंडिपेंडंट जाल्यार कितलेशे करतलो इंडिपेंडंट कामां तें पळोवपाक जाय न्ही. लास्टाक गव्हर्मेंटाचो हें जायत आमकां सपोर्ट सांग पळया. कांय ना आमगेलें हायकमांड जी सांगता ते भाशेन आमकां करपाक पडटा आनी कांय ना. मुगेलें कांय ना. आमी जस्ट वीथ आम द पार्टी वीथ द पार्टी ते भाशेन पार्टी कमांड करता ते भाशेन आय हॅव टू फॉलो. ओके आम सारको सोल्जर ऑफ द BJP. नगराध्यक्ष म्हणून हांवें काम सुरू करचे पयलींच म्हजेर अविश्वास थाराव हाडप हे लोकशाये विरोधात आसा आनी हाची जाप म्हजेर अविश्वास थाराव हाडप्यांक जन्नेक दिवची पडटली अशें मडगांव नगरपालिकेचे अपक्ष वेंचून आयिल्लो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकरान म्हटलां. नगरपालिकेच्या कारभारात पार्टी पॉलिटिक्स कित्याक असो प्रश्नय शिरोडकरान केला. कोणाक कित्याक नो कॉन्फिडन्स हाडटा तें तांकां लोकांक सांगचें पडटलें. काम करतगर तो फेल्युअर जालो तेन्ना नो कॉन्फिडन्स हाडप न्ही. हें कोण हाडटा तूं म्हणटा तशें म्हाका कांय खबर ना. BJPचे लोक हाडटा म्हणून ते कित्याक हाडटा हांव नकळो. दे हॅव टू रिप्लाय टू द पीपल. लोकांक सांगचें पडटलें म्हजे सारके मनशाक काडून कित्याक कोण हांव नाका कित्याक. म्हाका चान्स दिवपा जाय न्ही. म्हाका 6 म्हयने दिया वर्स दिया म्हजें काम पळया. फुडें रावपाचें ना रावपाचें मागीर ठरया. आतां हांव आयलो तो कितें हें करून लोक भानगडी करून येवना. हांव लोकशायेंतल्यान निवडून आयला. लोकशायेंतल्यान निवडून आयिल्ल्या लोकांक हे देवळांनी व्हरून हातान नाल्ल दितात आनी शपथ घे म्हणटात हें म्हाका कांय कळना. आमी 25 जाण आसा न्ही. तो 26 रस्त्या वयलो कोण हाडून आमकां कांय मतदान करूंक मेळना. 25 सगळ्यांनी मतां पळयलेलीं आसा. आतां तेजे भितरल्यान जर थोड्यांक जर म्हाजी कामाची पद्दत जर बरी दिसली म्हणटा फुडें हांव बरें करतलो अशें जर दिसता त्या लोकांनी मतदान केलां आसतलें. चान्स दिवपाक जाय. बाबा हांव करता काय ना तें पळोवपाचें. बेटर पार्टी पॉलिटिक्स आमकां लागना. दीस इज ऑटोनॉमस बॉडी. वी आर nobody from the party. They have all of them. They have formed the group and they have come here. Political party चे कितें आसा. This political party they don't want to come us together. I want that all to come together and work. वास्कोची खारीवाडो दर्यादेग नितळ करची तशेंच ह्या वाठारांत लायटीचे खांबे हांगा येवपी लोकांक बसपाक बांक तशेंच हेर साधन सुविधा हांगा उबारची अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हाणें केला. सोमारा पर्यटन खात्यांच्या अधिकाऱ्यां सयत दाजीन खारीवाडो तशेंच बायणा दर्यादेग वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वेळार वास्को नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष तशेंच हेर नगरसेवक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. वास्को मतदारसंघात येवपी बायणा दर्यादेगे उपरांत खारीवाडो दर्यादेगेचेर साधन सुविधा उबारपाक पर्यटन खात्यान लक्ष दिवचें अशें आपणे पर्यटन खात्याक कळीत केलां. तशेंच बायणा मॉडेल बीच करपाचें काम बेगोबेग करचें अशी माहिती दाजी साळकरान दिल्या. फाटी आमची टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणजे टुरिजम मिनिस्टरान एक 8 दिसां फाटी मिटींग आपयल्ली. म्हणजे सगळे कोस्टल बेल्टांचे जे MLAs आसा तांकां मिटींग आपयल्ली आनी तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा कितें सुदारणा करपा जाय खंयच्या बिचार कितें करपा जाय हाज्या खातीर एक मिटींग घेतली. तेन्ना आमी आमचे बीच म्हणजे आमचे वास्को 2 बीच आसा. एक तर खारीवाडा बीच आसा आनी एक बायणा बीच आसा. आनी आमी तांकां सांगलें की तुमी आमकां बायणा बीच मॉडेल बीच गोंयांतलो एक करतले म्हणून आमी तुमकां सांगिल्लें. आनी त्या संदर्भान खंय तरी आज इन्स्पेक्शन आशिल्लें. सो आमी दोनूय बिचाचेर तांकां घेवन गेले. पयलीं खारेवाडा बिचाचेर घेवन गेले आनी खारेवाडा बिचार आमी आमकां जाय तें सांगलें. म्हणजे तुमी खारेवाडार बीच पळयलो जाल्यार तो आतां बीच कसो उरूंकूच ना. इतली घाण थंय लिटर्ड आसा की आमी सांगलें ताका इमिडिएटली ऑन प्रायोरिटी पयलीं तो बीच क्लीन करा. जितलो उरला पार्ट तो क्लीन करात. थंय इल्युमिनेशन करात आनी बेंचीस बरे घालून तो एक बीच एटलिस्ट थोड्या हाज्या खातीर थोडो पार्ट तरी फर्स्ट फेज तुमी घेयात म्हणून. आनी ते एग्री जाले. तांकांय कळ्ळें थंय परिस्थिती खूब बिकट आसा ती. ताणेंय सांगलें ते इमिडिएटली प्रोसेस करता म्हणून. मडगांव महानगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर हालींच वेंचून आयिल्ल्या घनश्याम शिरोडकरान आतां सध्या कामाक सुरवात केल्या. ताणें सोमारा पालिकेच्या गार्डनाची साफ सफाई सुरू केली. ह्या गार्डना कडेन दुर्लक्ष जायत आसा. तशेंच ह्या गार्डनांत खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली जायत आसा. ताचेर पाळो दवरपाची गरज आसा अशें शिरोडकार सांगता. ह्या विशीं पुलिसांक कळीत करून ह्या गार्डनाचें शेणिल्लें स्वरूप परत मेळोवपाचो यत्न करतले अशें शिरोडकाराचें म्हणणें आसा. हें मडगांव म्युनिसिपालिटीचें गार्डन लोक हांगा बसतात कितें कितें घाण करतात. म्हाका दिसता थोडे महारोगी बी हांगा बसतात आनी न्हिदतात. हाजेर सगळें एक्शन जावपाचें आसा आनी पुलिसांचें प्रोटेक्शन जाय पडटलें. तर तांचोय कसो फ्युचर प्लॅन तांकां कशें रिहॅबिलिट खंय करप कितें करप ताजेरूय विचार जावपाक जाय. दुसरें
हे जाल्या बरोबर म्युन्सिपालिटी संबंद म्युन्सिपालिटी लिफ्ट करपाचें फुडें पळोवया कशें कितें हांवें ऑलरेडी थंय काम हातान घेतलां कन्सोड्याचेरय काम चालू केल्लें आसा हांव आतां वचलो थोड्या वेळान कन्सोड्याचेरय बी काम सारकें फूल स्विंग चालू जातलें क्लिनिनेस म्हणटा तें पयलीं क्लिनिनेस ना म्युन्सिपालिटीचें कामूच क्लिनिनेस करपाचें एक्स आमगेलो सीपी बी आयिल्लो आसा बाबलिंडन जॉनी सगळे हांगा आसा कळ्ळें न्ही आमी सगळे चेअरमॅन हांगाचे कावन्सिलर कोण ना ही जबाबदारी फुडें घेवपाची प्रत्येक कावन्सिलरांनी कन्सोड्यार वचपाचें हांगा बघा कितें आसा तें मनीस जावन लिफ्ट करपाचें क्लीन करपाक आमकां लोकांनी हांगा धाडला लिफ्ट करपा खातीर सगळें हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा यूट्यूब गोमंतकाचे चॅनल त्याच बरोबर फेसबुकाचेर गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.